सगळीं उबी रावन मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावया. ए 30 आनी 6 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. पान 20. A 36 page 20. 아파함소 두목보다 암시 몸에 지수다다 어머골문 디마사고 आपले जीवित काबितो तुझे कुटुंबे काय जाना भावात विश्वास होऊ जाता तुझे कुटुंबे काय जाता भावात विश्वास होऊ जाता तुझे कुटुंबे काय तुझे कुटुंबे काय जाता भावात विश्वास गुजारता. सगळ्यांक ते बरें दिसत्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात तुमकां लायला आपलो जल्माचो दीस संभरता सिबल्टायस आनी कार्मिना मोंतेरो देवंतांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस संभरता सिस्टर डॉली देवान तिचेरय भरपूर आशिर्वाद घालूंक बरे भलायकी तिका फाव करूं सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखण सांबाळूं म्हूण मागुया. वयताले ह्या वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आयन नाताशा, टोनिया सोजा, टिना फुटाडो, शिवोन, स्टीफन एंड एंड्रू डिमेलो, एना पिंटो, अल्फा अल्फोन्सो, सावियो पेरेरा, क्लेमेंट रेको, मॅक्लोन ओलिवेरा आनीक कॅल्विन एन नाकिता केत भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. ओपुरबाईच्या कुटुंबाच्या वांगड्यानो ह्या चालू उत्सवीक वर्सांत आयज साद्या काळांतलो 22वो आयतार कुटुंबीक वावराक भेटयला आनी आयज आमी कुटुंबाचो उत्सव समारंभता. हे मनान दवरून मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदुया बोरव्याशांची यात्रेकारां जावया हो विशय विचून काडला. दर एकलो आमी कुटुंबाचो मोगाचो आनी खाशेलो वांगडी कसो आपले कुटुंब मोगान समजिकायेन बांदूंक वावुरता. कुटुंब आमकां देवाचें देणें आनी आमी कुटुंबांत आमची वाड जातना जायते बरें आमी शिकता आनी आपणायता. कितलेय वयर सकल जाता तेन्ना आमी एकामेकाक समजून बोगसून गुन्यांवाचेर विसर घालून आनी समजिकाय दाखोवन आमी एकामेकाक बोरव्याशाची यात्रेकारां जाता. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमचे कुटुंबान खातीर देवाक दिनवासुया आनी मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदून आनी बोरव्याशाची यात्रेकारां जावंक कृपा आनी बोल मागुया. मोज मानो सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकले ते भाशेन आयज कुटुंबाच्या वावरा पासत आमी आयतार भेटयता आनी कितें भाशेन दर एका कुटुंबा पासत आमी मागता आनी आमचे जण एकल्याचें कुटुंब आमी देवाच्या हातांत घालता. सगल्याच्या कुटुंबांत कसले ना कसले प्रस्न आसात. सगल्याच्या कुटुंबांत वयर सकल जाता. गरजेचें कुटुंबांत मोग आनी समजिकाय आसूं. लव एंड अंडरस्टँडींग इज इम्पॉर्टंट. सो जितलो मोग आनी समजिकाय आमच्या कुटुंबांत आसता तेन्ना मजबूत मानून जे प्रस्न उप्रासतात ते प्रस्नाचो जबाब सोदूंक, जी तुफानां उप्रासतात वा कसले कोश्ट येतात त्या कोश्टांक फुडो करूंक आमकां बळ मेवता, आदार मेवता आनी आमचें कुटुंब आमी भाग्योंतपणी वाडूंक पावता. तो रीच कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.
आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत हांव दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत भितर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच वार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पोदबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. तळसो वेळ गिसरो तुमचे कासकें ते सांव तेव्हा मुखार दवर. सोर पोदबेदार देवा आमचे मोगाळ बापा सोर सोपून तेणी तुजे ते उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशी आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जोटण्यार राख आनी मोय पासान बाळगून दवर. आमच्या सोमया तुजे पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेतें राजभोग चलयताय सासणाच्या सासना.
सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हज्या पुता, तुजें काम लिंटूवायेन कोर आनी उदारपणान वांटोल्या मनशाचो मोग कोत्ताय त्यावून ओदीक तुजो मोग कोरतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सोर्बेस्परा मुखार तुका कुरपा मेळटली. कित्याक सोर्बेस्पराची पदवी भोव व्हड. खालत्या मनशाची भोक्ती तो मानून घेता. गोरविश्ट मनशाचे पिडेक इलाज ना, कारण खोटेपणाच्या झाडान तांचे भितर पाडां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियालतलें. आपणाचे कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशोन रावता. देवाचें उतर हें. व्हडूंक आमचो जबाब गावून जातलो. तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरचेक बिराड गावलें. तुझ्या आणि कोडी गाऊया. तुझ्या देवा तुझे बोरी मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सोर्बेस्पराक सोद गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मनाक स्तोत्रां करात. सोर्बेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उलासतात. जबाब. तुझ्या देवा तुझे आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता. पयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब. तुझ्या देवा तुझे देवा तुज्या उदार बरेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो दीस तुवें नव्यान सुफोड केलोय. थंय देवा तुजें बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे पोरचेक बिराड गावलें. जबाब. तुझ्या हिब्रुवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सांजपूक जाता तसल्या वस्तूशी तुमी येवंक नात. हांगा जळटो उजो ना, कालोक अंधार ना, तुफान ना, तुत्तुरेचो साद ना, गाजतल्या ताळ्याचो आवाजूय ना. मागा हो आवाज आयकोत्यालांनी आपणाक आनीक कसलोच संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोले. पूण तुमी सियोन दोंगराशी जिव्या देवाच्या शारा सोर्शे सर्गीच्या जेरुजेलाशी उत्सवाक जमलोल्या. इशोक नासलोल्या देवदूतान
चोरशे आयल्यात. स्वर्गार आपली नांवां बरयलोल्या मालगोद्या पुताच्या सोबेशी सोमेस्त मनशाच्या मनसुबीदारा देवा चोरशे सोपून केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या ओतम्याशी तुमी पावल्यान. नव्या खोराराच्या मोदेस्ता चेजूशी आनी आबेल्याच्या रोगतावोन ओदीक शुद्ध कोत्तोल्या आनी ओदीक नेटान विनोयतोल्या रोगता सोरशी तुमी आयल्यान. देवाचें उतर हे देवाचे उद्गाराक सगळी उबी रावया, गायन गावया. B9 पान 25 आमी तिसरो श्लोक गावचो. Sorveșvorac, zoi, zoi, sorveșvorac, sorveșvorac, zoi, zoi. Sorveșvorac, zoi, zoi, sorveșvorac, sorveșvorac, zoi, zoi. Nigdy mordy udarmo, amcia somia Jezusie. Ami grisau cecati, apurusano turbo. Sorveșvorac, zoi, zoi, sorveșvorac, sorveșvorac, zoi, zoi. Sorveșvorac, zoi, zoi, sorveșvorac, sorveșvorac, zoi, zoi. Sorvespo tumce sovejasu, Tumce sovejasu, Luka pormone, Jesu Christa ce shuvotoman. moja duka somia. एका सोनवारा दिसा फारिसेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पडयताले. पयले वयले जागे कोण भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वोपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजे वोन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात हाका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसतल्या हुजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव ऊंच काडटलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय ताणें सांगलें, तूं दोनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणीक वो सोयऱ्यांक वो गिरे शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घोडे तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद कोत्तीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबड्यांक, खोड्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटूच तूं भागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमान हे Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सर आयझॅक न्यूटन ह्या फामाद विज्ञानिकाक सायंटिस्टाक आमी सगळीं बेस बरीं वळखता. आमचीं भुरगीं इस्कॉलान ताचे विशीं शिकतात आसतलीं.
लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रॅविटी हे ताणें सोदून काडले आनीक व्हड व्हड वाव ताचो आनीक तो जायतो फेमस कसो जावंक पावलो. पूण प्रितिशा भाव भयणीनो, हो सायंटिस्ट फेमस जावंक आनीक एक सायंटिस्ट कारण आसलो आनी ताचें नांव एडमंड हॅली. घोडे सर आयझॅक न्यूटना विशीं आमकां जायतें बरयलोलें मेवता, पूण एडमंड हॅली विशीं चडशें बरयलोलें आमकां मेळना आनी घोडे आमी जायते जाणांनी ताचें नांव लेगून आयकूंक ना आसतलें. प्रितिशा भाव भयणीनो, हो एडमंड हॅली सर आयझॅक न्यूटनाक आपलो जायतो आदार दितालो. जेन्ना न्यूटन आपले मॅथमॅटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कोत्तालो, जायते एरर्स थंय ते कोत्तालो, पूण एडमंड हॅली ते करेक्ट कोत्तालो. न्यूटन सर आयझॅक न्यूटनाचो एक फेमस बूक आसा, मॅथमॅटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल फिलॉसॉफी म्हणून, आनी होवूय बूक बरयतना तो एडिट करूंक आनी तो छापूंक लेगून ह्या एडमंड हॅलीन आपलें जायतें योगदान दिलें. अशें म्हणटात की ताणें आपले पयशे खर्च करून हो बूक प्रिंट करूंक तो वावुरलो, पूण इतिहासांत, सायन्साच्या इतिहासांत आमी नदर मारल्यार हे सायंटिस्टा विशीं कांयच मेळना. आनी कित्याक मेळना? कित्याक हॅलीच म्हणटालो, हांव कितें कोत्ता तें दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय, म्हाका जाय सायन्साचो प्रोग्रेस जालोलो आनी हे परी हो व्हड महान मनीस हो काल्तिकायेचो गूण आमकां शिकयता. तर तो मेल्या उपरांत अशें म्हणटात की हॅलीस कॉमेट हेंचें 76 वर्सांनी मोडबांत आमकां दिश्टी पडटा, ताच्या फाटल्यान ह्या कॉमेटाक नांव दिलें. प्रितिशा भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां काल्तिकायेचो शेगूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनीक अशें म्हणटात की गर्व जावन आसा मूड सगळ्या पातकांची, पूण काल्तिकाय जावन आसा दार सगळ्या शेगुणाचें. गर्व प्रितिशा भाव भयणीनो आमकां शिकयता, हांव देवा परस व्हड, हांव दुसऱ्या मनशां परस व्हड, पूण गर्वा आड पवित्र सोबा आमकां शेगूण दिता आनी तो जावन आसा काल्तिकायेचो शेगूण. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें घेतलोलें आसा आनी सिराक हे पुस्तकाचो बरयणार आमकां अशें सांगता, तूं जितलो व्हड जाताय तितलो काल्ती जावंक तूं शीक. आनी बागयोंत आगोस्तिनूय अशेंच म्हणटालो, तूं व्हड जावंक सोदताय, तूं वयर चडोंक सोदताय जाल्यार सोकला देवोंक तूं पयलो शीक. प्रितिशा भाव भयणीनो, काल्तिकायेचो गूण न्हूच देवाक पूण मनशांक लेगून मानता आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत जेसूय काल्तिकायेचो गूण आपणावंक फारिसेवांक आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसलोल्यांक एक शिकवण दिता. आयचें शुभ वर्तमान लुकाच्या 14व्या आवेस्वरांतलें घेतलोलें आसा आनी पयली वड आमकां सांगता की एक फारिसेव जेजूक ताचे बरोबर सोनवाराचें जेवण करूंक आपल्या घरांत ताका आपयता. आनीक जेजूच्या काळार जेन्ना जेवण जातालें, अशें लग्नाचें जेवण, व्हडलें जेवण जातालें, तांचे मदें मानाचे जागे कशे आसताले. आतां हांव तर सोयरो, हांव तर होस्ट आनी हांव कोणाकूय जेवणाक आपयता जाल्यार म्हजे उजवेक आनी म्हजे दावे वाटेक जे जागे आसले ते उंचा मोलाचे, ते ओदीक मानाचे म्हूण फारिसेव आनी त्या लोकांचे मदें एक समज आसलो. आनीक आमी पळयता जेजू जेन्ना थंय जेवणाक वेता, जायते फारिसेवां मदले आनी जे मनीस थंय येतात हे व्हडले व्हडले जागे, बरे 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 जागे ते सोदूंक भोंवतात आनी असल्या वेळार जेजू तांकां काल्तिकाये विशीं ही उत्तम शिकवण दिता. जेजू तांकां सांगता, जेन्ना कोणूय तुका जेवणाक आपयता हे व्हडले जागे पयले सोदिनाका, बोलतें जाल्यार निमाणा तो जागो परत घे आनी गोरे जो मनीस तुका जेवणाक आपयता तोच तुका व्हडलो जागो घेवंक आपयतलो आनी असल्या वेळार तुजोच मान घोडे दुसऱ्या सोयऱ्या मुखार वाडटलो. प्रितिशा भावा भयणीनो, जेजू आमकां हो काल्तिकायेचो शेगूण शिकयता खरो, पूण जेजून हो शेगूण दुसऱ्यांक शिकोवचे पयलीं आपल्या जिवितान जेजून पाळलो. आमी जाणाव जेजू देवाचो पूत,
त्रित्वेचो दुसरो जोण तोरी आसतना देव जावनूय जेजू खालतो जाता, जेजू मुनीस सोयम घेता. आनी इतलेंच न्हय, जेजू संवसारांत येता तेन्ना व्हड व्हड राजाच्या घरांनी व्हड व्हड पालासींनी तो जल्मो ना. बोलतें जाल्यार एका साद्या एका गोरीब धोवयाच्या घरांत तो जल्मता, एका गोरीब धोवयाच्या घरांत तो वाडटा. आनी इतलेंच न्हय, जेन्ना जेजू सोडवणे खातीर आमचे पासत मरता, एका चोराचें मरण, एका खालत्या मनशाचें मरण तो मरता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, खालतिकायेचो शेगूण जेजूच्या जिवितान आमकां बरे तरेन दिसून येता. आनीक जेजू आयज लेकून ही खालतिकाय आमकां दाखोवन दिता. आनी कोण पोरया जेजू ही खालतिकाय आमकां दाखोवन दिता काय? आयज पासून आमच्या ओत्मीक बरेपणा खातीर जेजू साद्या उंड्या आनी सोऱ्याच्या साक्रामेंतांतल्यान आमकां भेटोवंक येता. जशें जेजू आयज ह्या सोयऱ्याक, ह्या मनशाक सांगता, ह्या फारिसेवाक सांगता, जेन्ना तूं जेवणाक आपयताय, कोणाक आपय? गोरिबांक, कुड्ड्यांक, तोंट्यांक, असल्या मनशांक आपय. आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजूय ह्या ताच्या कुडी मासाच्या रोगता ह्या जेवणाक कोणाक आपयता काय? ओत्मीक वाटेन जी आमी गोरीब आसात तांकां तो आपयता. पातकाक लागून ओपांगूड जाल्यांत तसल्या मनशांक जेजू आपयता. दुसऱ्याच्या गोरसांक कुड्डी जाल्यांत असल्या मनशांक जेजू आयज आपयता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी कुटुंबांक भेटयलोलो आयतार आमच्या दियोसिसीन मनयता. आनीक आमचें कुटुंब नाजारेतच्या कुटुंबा सारकें जातलें जाल्यार नाजारेत कुटुंबाचो हो खालतिकायेचो गूण आमी आपणावंक गरज आसा. आयज समाज आमकां, आयचो संवसार आमकां कितें शिकयता जाय? आयचो संवसार म्हणटा इट इज ऑल अबावट मी. पूण नाजारेतचो कुटुंब आनी जेजू आमकां शिकयता इट इज ऑल अबावट अदर्स. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या कुटुंबान एकामेका सोवें आमी खालतिकायेन वागता, जेन्ना आवय बापूय भुरग्या सोवें खालती जाता आनी भुरगीं आवय बापाय सोवें खालती जाता, तेन्ना आमचो कुटुंब खऱ्यांनीच मजबूत जावंक पावता. आमी एकामेकाक समजूंक पावता, आमी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक पावता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, बागयोंत आगुस्तीन अशें म्हणटालो, गोरवान आंजांक देंवचार केले, पूण खालतिकायेन मनशांक आंज केले. आयज ह्या सेवाधर्मांत आमी वांटो घेतना होच खालतिकायेचो गूण जो जेजूच्या जिवितांत आमकां दिसता, जो पवित्र नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबांत आमकां जोगजोगता, होच गूण आमच्या खासगी जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमकां आपणावंक कृपा आनी बोड त्या जेजू लागीं आमी मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो पावाट आमी चारुया. सोत म्हणटा देवा, सोरपूत भितर बापा, स्वर्गार विधीच्या रुचणारा, म्हणजेच क्रिस्ता त्याचे एकल्यास पुताक आमच्या सौम्य, तो पवित्र आत्म्या वरवीं खूब समावलो, आंकवार मरितांय सोडलो, पोसपला तकाल ताणी कोस सोसले, ताका गुस्सा सोडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक लोट शिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपूत भितर देवा बापाच्या उसव्याक बसलो, तुवें जिव्या मेल्ल्यांची मुनसिबी करून येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्ताचो एकठार, पत्काची बक्षुणी, कुडीचें जेवण कोण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे सगळ्याचे कुटुंब देवाच्या हातांत घालुया आनी आमच्या आनी पवित्र सुबे पासत ही मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या याज्ञिकी वावरान कुटुंबाचेर लक्ष घालतना क्रिस्ती तत्वांनी घोराबे घडोवन हाडूंक आपले पोरचेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
यार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूळ कोण सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले कुटुंबाचे वांगडी म्हूण ओळखून कुटुंबाचे हुस्के आनी खोती पळोवंक आनी कुटुंबांत बरे शेगून वाडोवंक येता तसले वातावरण आनी उपाय फावो करूंक तांकां जेजूची जानवाय मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूळ कोण दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपलो बरवासो जेजूचेर थिरावन आपले कुटुंब मोगा समजिकायेचेर आनी दुसऱ्या कुटुंबीक शेगुणाचेर बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याची गोठाय तांकां मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूळ कोण आयज आमच्या द्रोम प्रांतांत आमी कुटुंबाचो उत्सव पालताव तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दितना ज्या कुटुंबांत कसल्या कारणांक लागून वायटपण दुस्मानकाय राग वांकडेपण आनी पातक आसा जाल्यार ते पयसांव वावरूंक देवाची कृपा मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूळ कोण आमच्या द्रोम प्रांतांत कुटुंबा पासत वावुरतल्यो संस्था आसा देखीक मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट, क्रिस्टियन फॅमिली मुवमेंट, मॅरेज एनकावंटर अँड रेट्रोवाय मिनिस्ट्री. ह्या संस्था उद्देशी आमच्या कुटुंबांनी जायते बरेपण फावो जाला. कुटुंब सेवा केंद्रान वावुरतल्यांचेर आशिर्वाद मागतना ह्या संस्थांनी बारी वावुरतल्यांक कृपेन भर आनी तांचे उद्देशी दुसऱ्या कुटुंबाक बरेपण मेळोवंक बापा लागीं मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूळ कोण बापा हांवें थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचें मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भेटोवनेक आमी गायन गावुया C3 आमची सगळीं गुपीत चिंतना पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळीं गुपीत चिंतना आमची सगळी गोडी तुका आमचे आवडे आमची काळजा हेच तुका भेटूय गावया तुझे भेटे बरी सगळे जावूंक आमी गोड्याचे तशे जावूं चोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या बाबा बनेर म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साब म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतर मोहिमे आमच्या नक्यापूस विचारवा सर्वेस्पोत मानून घेवन जिव्या देवा पवित्र पापा जेवच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोपून न्हय आमकां पावसो मागता तुज्या पुता जेवचें नांव बीन आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ही सर्वेस्पराकाय वार्ता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया वय वर्ष आमी करून खावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतभितर सासनाचे देवा सोरकाय जें क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलें वेळ काळ सगळें तुवें थारायलें पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायची आनी पोदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशा कारभारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Povit, 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 Domnara sorbis fortum, Sorgani sausar mola, Lucia voi vova, Usorgi duga soisor, Solis voras cinavi, Ervata tasoi, Usorgi, Lucasoisor. बापा कोरस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मोरोन सोसुबेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनू पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावट्टाचो गोट परगटुया Gesù bello, Gesù ci volterà, Gesù roviane dono. Gesù bello, Gesù ci volterà, Gesù roviane dono. बाबा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडास सर्वोच्च कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतोले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जनपणाचो भरभोसो दमेल ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकृत कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पौसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकबार मारे देवाची मायज संगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो दर्ब दुता भाग्यो जुजे वास सोर काळी तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोतबेदार बापाक
सरबंदोन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासनात आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकून प्रार्थन एबेळाचेर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां ताडणे पळ दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, त्या कोणी जिवितां सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंड्या राजू क्रिस्ताची आण्याक आमी बरोबरशेन रेखताव. तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेच्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयस भावाटाचेर दिसकार, आनी कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सकाळ वटान सांबाळ. जी येता राजभोग चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपले सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना, पुढच्या एकाच उतरान म्हाका बरयकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शिवतना आमी गायन गावया. चिओनू चिओनू D22 पान 50 D22 पेज 59.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाप्पा, स्वर्गीच्या जेवणात तुवें आमकां धादोशी केल्यात. मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर्सां आनी तुजी सेवा मोगान कोचाक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं मागता तुज्या पुता जेवचे नांवेन. बसूया. आयची मिसाची मांडावळ केल्ले तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या आयताराक कलेक्शन जालां 80,105 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 9,940. तुमकां सगल्यांक काळजांत देव बरें करूं. आयज आनी फुडल्या आयताराक इंग्लीश भाशेन मी सकाळीं 9:15 वाजता, भुरग्यांक दोतोन सांजे 4:30 वाजता, उपरांत नोवेनाचे मीस आनी कार्यावळ. मोनसायबिणीची नोवेनां चालू आसात. 2 दिसाक ते सांजे 5:30 वाजता, उपरांत मीस. मिसा उपरांत कॅटेगॅटिकल एसोसिएशन आनी पॅरिश यूथ घडोवन हाडटात डिफरंट एक्टिविटीज, फ्री हावजीस. म्हायती नोटीस बोर्डार घातलेली आसा, तुमी ती पळोवची. एक्टिविटीज हातूंत भुरग्यांनी आनी वाडलोल्यांनी वांटो घेवचो. थोडो वेळ आमी सांगातांक सादता. कालच्या दिसाक आमची एक्टिविटी आसली वेजिटेबल आनी फ्रूट डिस्प्ले कॉम्पिटिशन. आयज आसा एक्टिविटी निडल वर्क आनी क्रॉशेट वर्क कॉम्पिटिशन. सो तुमी कोणूय तरी वस्तू कोत्ता जाल्यार तुमी घरांतून हाडच्यो आनी हांगासर डिस्प्लेक दवरची आनी मागीर आमी इनामां दिता, भुरग्यांक सेपरेट आनी वाडलोल्यांक सेपरेट. तशेंच 2 दिसाक भुरगीं दानां हाडटात. आयज भुरग्यांक दानां टूथपेस्ट आनी ब्रशीस. ज्यो वस्तू तुमी दितल्यो आनी भुरगीं हाडटात ते मागीर आमी ओल्ड एज ऑर्फनेज हांगासर बेड दिवंक वेता, तेन्ना आमी तांकां त्यो वस्तू दितल्यो. सप्टेंबराचे पयलेर फाल्यां PPC मिटींग सांजे 9 मिसा उपरांत. सप्टेंबर 3 तारखेर बुधवारा दीस 10 बुधवारांतलो दुसरो बुधवार मीस सकाळीं 7:30 वाजता मांडावळ करूंक युजेन्यो, मुलातीन, नागाळी आनी वेने. शुक्रार दीस सप्टेंबर 5 तारखेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार कुमसारां सांजे 3:30 ते 5:30 वाजता उपरांत तेस आनीक नोवेनाचे मीस. वेळार येवचें, वखदार रावूं नाकात. ओके, जे कोणाक कुमसार सांगूंक जाय ताणें वेळार येवचें, कित्याक मागीर वखदार टेस्ट सुरू जातलो आनी मागीर मिसाचें बलिदान येतलें. सप्टेंबराचे 5वेर टिचर्स डे म्हूण मनयता. आमच्या गांवांत जी कोण टिचर्स आसात, जो आतां शिकयतात आनी रिटायर्ड जाल्लीं आसात, तांणी आपलीं नांवां ऑफिसांत ओ जो आल्मेदा हाचे लागीं दिवचीं. सप्टेंबराचे 5 तारखेर संदेशकारांक आनी आमच्या गांवच्या टिचरींक एक गेट टुगेदर आसतलें. पयल्या मिसाच्या बलिदानांत आमी तांचे पासत मागतल्यो, तांच्या वावरा पासत आमी देवाक दिन वाचतल्यो आनी मागीर सगळीं आमी हॉलांत एकठांय जातल्यो. सायबिरम्याच्या जल्मा दिसाचे परबेक भुरग्यांक स्विट्स वाडटल्यो. तुमी ह्यो स्विट्स वस्तू दितात, जावं चॉकलेट्स, बिस्किट्स, हेर खावपाच्यो वस्तू उपकार करून सप्टेंबर 6 पासून हाडून ऑफिसांत दिवच्यो. आदी फुडेंच तुमकां काळजांत देव बरें करूं. सप्टेंबराचे 7वेर फुडल्या आयताराक सेकंड कलेक्शन आसतलें फॉर कम्युनिटी सेंटर. सप्टेंबर 8वेर आमी आवयांचो दीस पाळटा. आवयांनी आपआपलीं नांवां दिवंक मागता. साक्रिस्तींक लिस्ट दवरलेलें आसा. त्या दिसाक परबेचे मीस सांजे 5:30 वाजता जातलें. सप्टेंबराचे 9वेर मंगळारा दीस मेदाल मिलाग्रोसा सायबिणीची घरांनी बॅट सुरू जाता. सांजे 5 वाजता मिसाचें बलिदान आसतलें आनी उपरांत सायबिणमाच्यो 8 मुर्ती भायर सरतल्यो. आमी बुकलेट्स, लॅम्प्स हाडल्यात, सांबाळून उपयोग करुया. PPC मेंबर्स फावो तसली मांडावळ करतलीं. वर्साक एक पावटी ही सायबिणमायची भेट आमच्या कुटुंबांत जाता म्हणटूच भक्तीपणी ही आमची भेट सायबिणमायची भेट आमच्या कुटुंबाक भक्तीपणाची आनी भावार्थाची जावं दी. तशेंच त्या दिसाक तुमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी ज्या दिसाक सायबीण तुमच्या घरांत येता त्या दिसाक तुमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यार बरें जावपाचें, कित्याक आमी दर दिसाक कुटुंबा पासत मागतले. सप्टेंबराचे 13वेर आमच्या AC हॉलांत तियात्र आसतलो. तियात्राचें नांव गोराब्यांत मागणें गरजेचें. हो तियात्र हांवें बरयला आनीक दुसरो डायरेक्टर आसा. तिकेटी ताचें मोल 150 रुपया.
तुमी टिकेट्यो काडून आदार दिवचो तशेंच कोणूय डोनेशन दिवंक सोदता कित्याक जायतो दीस स्पेस आसा कोणूय डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार पादविकाराक लागीं वो म्हजे लागीं वो नाजाल्यार ऑफिसांत तुमी हाडून दिवचें सो तुमी आदार दितल्यांक देखून आदीस फुडें तुमकां काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा सोमार मंगळार बुधवार आमी यादनीक जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमिन्यांक घेवन येतले सकाळचे हांगात 9 वाजता भायर सरतले वाडे हे परी आसात पयले सोमार वाडे पियाले मोरोड अमाराळ दुर्गावाडी कार्दोज 1 आनी कार्दोज 2 व्हडलें बाट 1 आनी 2 आनी नोमशीन दुसरे मंगळार दीस वाडे पसरें बाट व्हडलें बाट 3 नागाळी पाद्रीबाट मार्टिन्स नायराळे आनी 3 तारखेर बुधवार मशेदाले युजुन्यो मुलातीन केरन सांतिस्मोळ गाळी बोडये आनीक दोंदरे सगळीं बी रावया म्हज्या बहीण मानू ह्या दिसांनी सायबिमांची नोवेना चलतात सायबिमांचे जल्माचे सदांच एवरी डे भुरग्यांक तुमी धाडची आनीक तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार तुमी येवचें कित्याक सायबिमाय 2 दिसाक आमच्या पासत विनंती करता तर ह्या दिसांनी सांजेच्या वेळार ह्या नोवेनांनी वांटो घेवंक ह्या परबेक आमी ओतमीक तयारी करुया सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळ्या सोल पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया टी 50 स्वादीक तुझें नांव मारये पान 225 टी 53 पेज 225